वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेक गोवा फॉरवर्ड आणि आपाचो विरोध. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष म्हणटा सगळ्यांक विश्वासान घेवन हाचेर निर्णय जावपाची गरज आसा. प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेची चाचपणी करता. हे विशीं गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना गोंयच्या प्रादेशीक पक्षांनी आपापली भुमिका स्पश्ट केली. गोवा फॉरवर्ड आणि आपाचो वन नेशन वन इलेक्शन संकल्पनेक विरोध. वन नेशन वन इलेक्शनाक आपलो पयलींच सावन विरोध आसा. एनडीचो घटक आसतनाय आपण विरोध केल्लो अशें गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय उलयलो. ह्या संकल्पनेक लागून प्रादेशीक प्रश्न कुशीक पडटले म्हणून विजयाक हुस्को. वन नेशन वन इलेक्शन जेन्ना प्रपोजल आयिल्लो तेन्ना मनोहर पर्रीकर मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी आमकां इलेक्शन कमिशनान सगळ्यांक आपयलेली. खूब पॉलिटिकल पार्टीज तेन्ना गेल्यो ना, पूण हांव एनडीएचो घटक आसून हांव थंय वचून इलेक्शन कमिशना कडेन हांवें ऑब्जेक्शन घाल्लें की वन नेशन वन इलेक्शन जर जालें जाल्यार रिजनल इश्यूज वील फॉल इन द बॅक बर्नर. म्हळ्यार रिजनल इश्यूजाचेर नजर अंदाज जातलो, ताचेर निग्लेक्ट जातलो आनी फक्त नॅशनल इश्यूज घेवन आमी इलेक्शन झगडटले. आनी असले बारीक स्टेट्स लायक गोंय बी आहा ताजे गोंयची आमची अस्मिताय राखपाक आमी पावचे ना. गोंय एक कोळशाचो कॉरिडॉर करुया म्हणटले इन नॅशनल इंट्रस्ट. मागीर कितें जातलें की गोंयांत कोळसो आमी खावपाचो, जे कोळशा खातीर आमकां 2 पयशांचो फायदो ना, पुणून हो कोळसो आमी घेवप कित्याक इन नॅशनल इंट्रस्ट. हें ऑलरेडी जायत आहा. हें वन नेशन वन इलेक्शन जालें जाल्यार गोंयचे खंयचे इश्यूजाकूच म्हत्व तांचे काबार जातलें आनी म्हाका दिसता हें गोंया खातीर आनी ल्हान प्रदेशा खातीर घातक आसतलें. सो आय एम अगेन्स्ट दीस वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी. मोदीक 2024 हार जातली म्हूण भंय पडला म्हूण तो घाई गडबडीन वन नेशन वन इलेक्शन करपाक सोदता म्हूण आपाच्या वाल्मिकी नायकाचो आर्ग्युमेंट. वन नेशन वन इलेक्शन म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी ह्यूज स्टेप. आमची जी लोकशाही आतां 75 वर्सां जालीं आमकां स्वातंत्र्य मेळून, तेन्ना पासून आज पर्यंत अशें केन्नाच जावं ना. सो जर हें करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार हाजेर कितें तरी एक चर्चा डिस्कशन जावंक जाय आशिल्लें. ही कसलीच चर्चा ना करतात, कोणाकूच टेकिंग इन टू कॉन्फिडन्स ना घेतात. म्हळ्यार अशें हडबडीन हो स्टेप कित्याक घेतलो ताचें कारण म्हळ्यार एकूच. आतां भारतीय जनता पार्टीक कळून आयिल्लें आसा की 2024 तांचो हो जो 10 वर्साचो जे तांणी कुशासन केलां पळय न्ही तें आतां बंद जावपाचें आसा. आतां तांणी पळयलां की इंडिया एलायन्स जी जाल्या, सगळे ऑपोजिशन पार्टीज एक जावन आमची डेमोक्रेसी राखपा खातीर जे एकठांय जाल्या, तातूंत सगळ्या लोकांक बरो उत्साह भितर भरला. आनी आतां फुडें 4-5 राज्याचे इलेक्शनां आसा, लोकसभाचे इलेक्शना पयलीं, आनी ह्या सगळ्या राज्यांनी भारतीय जनता पार्टी काबार जावपाची आसा हें तांकां ऑन द ग्रावंड सगळे तांचे सर्वे सांगता. सो जेन्ना लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं जी स्टेट इलेक्शन्स जाता तातूंत जर तांचो पराभव जालो जाल्यार इट वील हॅव अ डेफिनेट इम्पॅक्ट ऑन द लोकसभा इलेक्शन. तुमी मोदी करात, कितेंय करात, कांय जावपाचें ना. भारतीय जनता पार्टी 100 सुद्दां सीट ह्या फावटी कॅप्चर करपाचें ना. सो हाज्या खातीर ताणें आतां हे 5 राज्याचे इलेक्शनाचे जे नेगेटीव न्यूज येवपाचे आसा तें काबार करपा खातीर हें बेगीन एक स्पेशल सेशन इन अ हरी, म्हणजे इलेक्शनाच्या 6 म्हयन्या पयलीं स्पेशल सेशन घेवन हो लॉ पास करपाचो जर ताणें निर्णय घेतला जाल्यार हो सामको हास्यपद आसा. इट इज अ कम्प्लिटली लाफेबल स्टेप आनी इट एक्सपोजीस द अटर पॅनीक. इतले भियेल्ली जनता पार्टी जावन पडिल्ली. आरजीचो मुखेली मनोज परबाचो हे संकल्पनेक थेट विरोधूय ना आनी थेट येवकारूय ना. मनोज म्हणटा हाचेर निमणो निर्णय घेवचे पयलीं सगळे संबंदीत घटकाक खंय विश्वासात घेवपाची गरज आसा. वोटिंग जाता तेचो मार्क स्टेट लेवलाचेर बसपाक शकता, कित्याक इंडियेन जितले आमचे स्टेट आहा प्रत्येक स्टेटीचे इश्यूज डिफरंट आसा, तेंचो रिजनलिजमाचो तेंचो कॉन्सेप्ट डिफरंट आसा आनी नॅरेटिव्ह डिफरंट आसा, वोटर डिफरंट आसा. सो हे सगळे खंय तरी पळोवपाक जाय, हेचेर विचार करपाक जाय आनी सगळ्यांक जे वोटींग आसा ते बरे भशेन जावन म्हटल्यार लोकांक कन्फ्युजन ना जावचें जाय नासतना हें वोटींग जावपाक जाय. आनी सगळे स्टेक होल्डर सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आसतले, रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज आसतले आनी कोण एक्सपर्ट आसतले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हेचेर कितें तो विचार करपाक जाय. बीजेपीन हें करपाक, सेंट्रल गव्हर्मेंटान हें करपाक, लागू करपाक घाई गडबड करची न्हू, कित्याक हेतून बारीक पॉलिटिकल पार्टीक लॉस जावपाक शकता, नाजाल्यार व्हडल्या पॉलिटिकल पार्टीक केन्नाय लॉस जावपाक शकता. दोनूय गजाल जावपाक शकता. सो प्रोज एंड कॉन्स पळोवनूच हेचेर कितें तें डिसिजन घेवपाक जाय.
गोवा फॉरवर्ड आनी आपाचो वन नेशन वन इलेक्शनाक थेट विरोध जाल्यार आरजे म्हणटा सगळ्यांक विश्वासात घेवपाची गरज. मात गोंयचो सगळ्यात जुनो राजकीय प्रादेशीक पक्ष मोगो मात वन नेशन वन इलेक्शनाचे फावरात. एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय ती म्हळ्यार मोगो गोंय सरकारांत वांटेकार आसा. सरकारांत वांटेकार जाल्ल्यान घडये तांची मजबुरी आसुये. मात दुसरे वटेन विजय म्हणटा आपूण एनडीएचो घटक आसतनाय मनोहर पर्रीकाराच्या वेळार खंय वन नेशन वन इलेक्शनाक विरोध केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.